सो तुम्ही म्हटलें की तुम्ही आफयला डॉक्टरांक बीन म्हणून, सो हाच्या बद्दल कितें म्हणूंक सोदताले तुमी? बेसिकली आमचो एक इंटरनॅशनल कॉन्फरन्स आमी ऑर्गनायज केल्लो आसा. दिस इज द फर्स्ट टायम की गोंया आमी असलो इंटरनॅशनल कॉन्फरन्स करता. डॉक्टर्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, US, UK, सर्बिया अँड इवन इंडिया, सगळे आनी साऊथ आफ्रिका ऑल्सो वी हॅव कॉल्ड डॉक्टर्स. हांचे वेरियस आपले टॉपिक्स आसा तेजे बद्दल उलयतले. कसलो तेणी रिसर्च केला, कितें सोदून काडला, कसले डिजीज ट्रीट केला, हे सगळे उलयतले. हे 2 दिसाचो आमचो इंटरनॅशनल कॉन्फरन्स आसा ऑन 20 and 21st of December. आणि सगळे डॉक्टर्स आर कमिंग फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड टू अटेंड दिस कॉन्फरन्स. तुम्ही म्हटलें की धाकट्या भुरग्यांक पासून होमिओपॅथी खूप युजफूल म्हणून, पण थोड्या भुरग्यांक ऑटिझम आसता, मेंटल डिसऑर्डर्स आसता, बिहेवियरल प्रॉब्लम आसता, तांकां होमिओपॅथीक मेडिसीन दिवं शकतात? येस, ऑफकोर्स दिवपाक शकता आनी बरे रिजल्ट मेळटा इन सच केसीस. बिहेवियरल डिसऑर्डर्स, जे थोडी भुरगीं चड वायलंट आसता व चड हायपर एक्टीव आसता, तसल्या भुरग्यांक पासून होमिओपॅथी एक्ट्स व्हेरी वेल. ऑटिझमा केसीसान बरे रिजल्ट आमकां मेळटा. आनी भुरग्यांक आनी एक हें की असले मेडिसीन खूब आवडीन घेता, कित्याक बरें लागता तांकां खावपाक. So it is very popular among children. Even I would like to add here, newborn भुरग्याक सुद्दां आमकां सपोज दिवपाक जाय न्ही, वी कॅन गिव इन वॉटर डायल्यूट करून सुद्दां ते भुरग्यांक आमी दिवं शकता. सो ताका घेवपाक काय डिफिकल्टी जायना. न्यूबॉर्न भुरग्याक पिल्स दिवपाची तशी गरज ना. ते मेडिसीन उदकान एड करून तांकां स्पुनान सुद्दां आमकां फीड करूंक जाता. न्यूबॉर्न म्हणल्यार म्हाका केस याद आयली. म्हजी पेशंट आशिल्ली ती, हजबंड एंड वायफ. तांकां भुरगें जाल्लें आनी दे वर फर्म बिलिवर्स ऑफ होमिओपॅथी. सो तांच्या भुरग्याक after the child was born had not passed urine for around 18 hours. So म्हाका फोन केलो तेणी आनी सांगलें की अशें आसा, कितें करपा जाता. सो हांव गेल्लो हॉस्पिटलान आनी तांकां सांगलें अशें भाशेन उदकान घालून मेडिसिनेक दिवपा जाय म्हणून. 2 वरांची केस घेवून ना, फक्त 5 मिनटांनी तें मेडिसीन दिलें हांवें आनी विदीन हाफ एन आवर द चायल्ड पास्ड युरीन. अरे दॅट्स व्हेरी. सो अशें ना की होमिओपॅथी टायम लागता, अशें ना की 2 वर्सां लागतली त्या भुरग्याक युरीन पास करपाक, तशें ना. इट शूड बी इमिजिएट इफेक्ट येवपाक जाय इन सच केसीस, आनी इफेक्टीव आनी बरो इफेक्ट येवपाक जाय. आनी आमकां हांगा इम्पॉर्टंट कितें भुरग्यांच्या हितूर आमकां भुरग्यांच्या हितूर ऑब्जर्व करप हें इम्पॉर्टंट. तेंची केस घेवप इतकेंच न्ही, तर भुरगो कितें करता सगळें तेजें ऑब्जर्वेशन, तेजें इवन टेम्परेचर तेजो कसो आसा, तेका आमकां सगळें डिटेल आमकां घेवचें पडटा. म्हणजे हात लावन पयलें सपोज तेजें आंग गरम लागता, थंड लागता, ऑब्जर्वेशन सुद्दां आमकां तितकेंच इम्पॉर्टंट. जेन्ना स्पेसिफिकली आमी भुरग्यांक ट्रीट करता न्ही, हे सगळे बारीक बारीक गोश्टी आमकां लक्षान घेवच्यो पडटा. डॉक्टर, म्हाका एक कितें याद येयल्लें. हांव पुण्यान एका होमिओपॅथीक क्लिनिकान गेल्लें तेन्ना थंयसर पळोवंक गेल्यार अशी भुरगीं आसली आनी ती ड्रॉइंग करताली आनी तेच ड्रॉइंग घेवन मागीर ती भितर डॉक्टरा कडेन वयताली. म्हाका कांय कळूंक ना एक्चुली. बेसिकली थोडे डॉक्टर्स आसा जे एक्सक्लुसिवली पिडियाट्रीक केसीसच पळयता, मिन्स भुरग्यांच्योच केसीस पळयता. आनी जे पळय भुरग्यांचे एक्सप्रेशन आसा तांकां सिम्पटम्स आपले सगळे सांगपाक कळना. बट जे ड्रॉ करता न्ही, ते सबकॉन्शियसली तांचे पळय मना आसता ते ती ड्रॉ करता. सो दोज थिंग्स आर ऑल्सो इम्पॉर्टंट इन प्रिस्क्रायबींग. मिन्स आमकां तर मेडिसीन भुरग्याक सारकें दिवपा जाय कसले डिजीज जावं ते. जाल्यार इवन वॉट द चायल्ड पेंट्स ओ ते कितें ड्रॉ करता बरयता ते पासून इम्पॉर्टंट आसता. सो तेवूय गोश्ट ते आमी स्ट्रेस दिता आनी दॅट इज ऑल्सो युजफूल फॉर प्रिस्क्रिप्शन. इवन भुरग्यांनी आमी एक एकदां ड्रिम्स विचारता. ओके, नॉट नेसेसरी की सगळे भुरगे सांगता, पण थोडे भुरग्यांचे कितें आसता की तांकां भंय आसता मनान. सो सबकॉन्शियस ड्रिम्स म्हणजे कितें, ड्रिम्स इज दे आर फिलींग एट द सबकॉन्शियस लेवल. सो तांकां सपोज कसलो एक भंय आसा मनान, कसले गोश्टीची तांकां तकलेन ल्हानपणा पासून आसा, फियर आसा, सो ते तेंचे ड्रिम्सान येता. सो जेन्ना आमी तांकां विचारता, तुमी अशे खुबशे केसीस जाल्ले आहा जे आमी विचारले की तुका कशे ड्रिम्स पडटा, एकूच ड्रीम पडटा फ्रिक्वेंटली, तर भुरगीं सांगता हय आपल्याक एकूच एक परत ड्रीम येता. सो हे ड्रीम आमकां हेल्प करता अंडरस्टँड करपाक की त्या पर्टिक्युलर भुरग्याची कितें फियर आसा. एक एग्जांपल दिवपाक शकता असलें की एक केस आशिल्ली जे भुरगे परत बरें ना जातालें, ताका प्रॉब्लम जातालो हेल्थाचो. सो ताका हिस्ट्री गेल्यार एक्चुअली भिरांत कांय आसूं ना वेन आय टूक द हिस्ट्री. बट वेन आय आस्क्ड अबाउट ड्रिम्स, पेशंटान सांगलें की एवरी टायम ताका एक जंगलान आपूण दिसता ड्रिमान आनी आपूण भिवून उठ्ठा अशें ताका ड्रीम पडटा. सो मागीर म्हाका तेजे मम्मीन सांगपा लागली की एकदां ताका कोणी तरी भिवयल्लें बरेंच
आनी ते भियेल्ले तेजे उपरांत ते सामकें इतलें भिलें भुरगें की तेजे उपरांत परत परत बरें ना जावपाक लागलें. सो द कॉज बेसिकली वॉज फ्रायट, एलिमेंट्स फ्रॉम फ्रायट म्हणटा आमी हाका. भुरग्याक पासून तें खबर ना सांगपाक की आपल्यान तेन्नाच्यान अशें स्टार्ट जालां म्हणून. बट थ्रू द ड्रीम आमकां कळ्ळें की ते फियराक लागून कोणें तें बरेंच भियेल्लें, ताका लागून हे सिमटम्स स्टार्ट जाले भुरग्यांक बरें ना जावपाक लागलें. सो तें पळय जे आमी कन्सिडर करून मेडिसीन दिलें, द चायल्ड वॉज कम्प्लिटली क्युअर्ड. हांगा हो पॉयंट इम्पॉर्टंट की हे सिमटम्सूच न्ही, ताजे रूट कॉज जे आमी ट्रीट करता न्ही, दॅट इज मोर इम्पॉर्टंट. सो इन होमिओपॅथी आमकां जे बेजीक तेजें कारण आसा पळय, कसले डिजीज ट्रीट करप हेंच न्ही, तर तेजे जे रूट कॉज आसा पळय हे आमकां ट्रीट करपाक जाय आसता इन होमिओपॅथी. म्हणजे डॉक्टर तुमी म्हणूंक सोदता की आतां कितें स्वप्नां येयली आनी आमी तुमकां सांगली, तुमी आमकां मेडिसीन दिले, जाल्यार ही स्वप्नां आमकां येता ती येवपाची बंद जाता. युजली दे चेंज बिकॉज कित्याक थोडी इम्पॉर्टंट आसता, थोडी रेग्युलर रुटीन ड्रीम आसता, थोडी ड्रीम कितें रिकरंट परत 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 येता, तेंचो मिनींग आसता. देर इज अ रिजन फॉर दॅट. आनी तसली ड्रीम येवपाची पासून बंद जाता मागीर. इट चेंजीस विथ द मेडिसीन. तुम्ही म्हटले फाटी पळय तुमी केस टेकिंग घेता आसतना पास्ट हिस्ट्री विचारतात, फॅमिली हिस्ट्री विचारतात, त्याचा इतलो इम्पॉर्टन्स कितें आसा? बेसिकली कितें जाता, पास्ट हिस्ट्री पळय एकदां आमकां डिजीज जालें समज आनी तुवें तें क्युअर पासून केलें विथ एनी अदर मेडिसीन, ताजो इफेक्ट बॉडीचेर कंप्लिटली वचना. इट डज नॉट गो ऑफ कंप्लिटली. एक्झाम्पल हांव दिता तुमकां. समज तूं मलेरिया जालें एक पेशंटाक आनी हॉस्पिटलान एडमीट आसा, क्युअर जालें, जोर गेलो, घरा कडेन आयलें, ताजो इफेक्ट कॅन रिमेन. इफ मलेरियाचो पळय इफेक्ट उरता न्ही बॉडीचेर, तो उरपाक शकता. इट कॅन रिमेन आनी इट कॅन मॅनिफेस्ट इन सम अदर वे. दुसरे भशेन आनी कितें प्रॉब्लम जावपाक शकता. इट कॅन हॅपन. सो आमी जे पास्ट हिस्ट्री घेता न्ही, समज तूं पेशंटान सांगलें आपल्या मलेरिया जोर आयलो, ताजे उपरांत मलेरिया गेलो, बट आतां म्हाका हेडेक्स जाता. सो दॅट इज इम्पॉर्टंट फॉर अस. जे पास्ट हिस्ट्री जे आसता न्ही, मेनी केसीस असले आसता की एक अमकेंच दुयेंस जालें, तें गेलें आनी दुसरे सिमटम्स स्टार्ट जाले. That is why it is important for us to know. आणि ते भशेन आमी मागीर मेडिसीन दिता त्या पेशंटाक. नॉट ओन्ली पास्ट हिस्ट्री, पण आमकां फॅमिली हिस्ट्री सुद्दां खूब इम्पॉर्टंट. थोडेशे फॅमिलीन आसा की आवयक सपोज कॅन्सर आसा, वा आवयच्या कोणाक आनीक भयणीक कॅन्सर आसा. सो इवन इन फ्युचर सपोज आतां तेज्या भुरग्यांक फुडें कॅन्सर जावपाची टेंडन्सी आसता. सो हे आमकां खूब इम्पॉर्टंट. इवन कॅन्सर म्हण नाल्यार आनी कितें डायबिटीज म्हण, सपोज फॅमिली एक हिस्ट्री आसा न्ही, ते आमकां ट्रिटमेंट दिवपाक खूब हेल्प करता. त्या प्रमाणे आमी तांकां मेडिसीन दिवं शकता. कित्याक थोड्या लोकांची ती फॅमिलीन एक टेंडन्सी आसता कॅन्सराची म्हण, ऑर डायबिटीज म्हण, ऑर ट्युबरक्लोसीस म्हण, हे सगळें आमकां इम्पॉर्टंट. एक जी टेंडन्सी आसता ती काडून उडोवंक जाय आसता आमकां. सो तुमी म्हणटा की जर तर आवय बापायक आसा जाल्यार भुरग्याक जावपाचे चान्सीस आसता आनी त्या मेडिसिनान आमी कमी करपाक शकता. सपोज आतां पेशंटान सांगलें आमकां की आपल्या आवयक तेज्या आपल्या ग्रँडमदराक कॅन्सर असलें, पूण ताका अजून जावंक ना. आमी आमची मेडिसीन ताका दिवं शकता, सो दॅट ताका फुडें इन फ्युचर कॅन्सर जावपाचे चान्सीस कमी जातले. सो दीस इज फिक्स, मतलब हे अजून पासून सारखे रिसर्च रिसर्च जाला, बट वी हॅव सीन एनकरेजिंग रिजल्ट्स की अशें की असलें मेडिसीन दिलें जाल्यार चान्सीस खूब कमी जाता. रिड्यूसीस द चान्सीस ऑफ गेटिंग कॅन्सर रिड्यूस. ओके. आनी अशें तुमी स्ट्रेसूय विचारतात पण अशें ना की आजकाल सगळ्यांकूच स्ट्रेस आसता आनी डॉक्टर म्हणटा की तुका डायबिटीज जाली स्ट्रेसा उपरांत, बट स्ट्रेस आमकां सदांच आसता न्हू. सो डायबिटीज जर तर नॉर्मल आसा, मेंटेन केल्लेली आसा, ब्लड शुगर मेंटेन केल्लेली आसा, पण परतूय स्ट्रेस जालें जाल्यार परस डायबिटीज वाडटलीच न्ही. बेसिकली कितें जाता, असले आमचे होमिओपॅथीक मेडिसीन आसता न्ही, ते इट डजंट अफेक्ट ओन्ली युअर बॉडी, मिन्स बॉडीचेरूच तुका क्युअर करना, तुका इमोशनली पासून तुका हेल्प करता. समज तुका कसलें स्ट्रेस आसा, आतां स्ट्रेस मेडिसीन काडून उडयना, बट तूं कसो जे स्ट्रेस हँडल करता दॅट इज इम्पॉर्टंट. आनी मेडिसीन तें चेंज करपाक शकता. मिन्स आतां समज तूं स्ट्रेस आसा की एग्जाम्पल दिवपाक सोदता तुमकां की एक देर वॉज वन फिमेल पेशंट, ताजो घोव भायर गेल्लो, लेट जालें घरा कडेच्यान घरा येवपाक, तिका टेंशन जातालें खूब. घोवाचें काम तशें आशिल्लें, इट इज सपोज टू कम लेट, बट तिका खूब टेंशन जातालें आनी शी इज टू फॉल सिक. सो आफ्टर गिविंग मेडिसीन वॉट हॅपन्ड इज घोव बेगीन येवपाक लागना, घोव लेटूच येता, बट ती टेंशन घेवपाची कमी करता. इट डजंट अफेक्ट हर. इतलें ताका टेंशन जायना की घोव लेट येयलो जाल्यार पासून सजमता ओके खंय काम लागलें आसतलें, कितें तरी काम पडलां आसतलें, येतलो.
दॅट चेंजीस ते चेंज करपाक शकता. सो होमिओपॅथीक मेडिसीन वील हेल्प यू. सारकें तर दिलें न्ही आमी कॉन्स्टिट्युशनल जे आमी म्हणटा मेडिसीन दिलें जाल्यार तुजें स्ट्रेस हँडल करपाचें हें पळय तुजो आउटलूक आसा तूं स्ट्रेस घेयना. And then things will see here I would like to add a point. Every individual has its own कॅरेक्टरिस्टिक्स लेवल म्हणजे तेजे ओन आपले एक डिफरंट आमी डिफरंट करूं शकता आनी एक मनीस जे ताका फिचर आहात ते दुसऱ्या मनशाचे सेम आसतले अशें ना. सो द एवरी इंडिविज्युअल जो मनीस आसता न्ही तेजे ओन कॅरेक्टरिस्टिक आसता एट फिजिकल एंड एट मेंटल लेवल. ओके ओके ओके. सो तुम्ही आमकां बरीचशी म्हायती दिली हेच्या बद्दल, होमिओपॅथी बद्दल. होमिओपॅथी धाकट्या भुरग्यांक कशी प्रेग्नन्सीन कशी यूज पडटा आनी तुमची केस टेकींग इतली लेंदी कित्याक आसता, कित्याक सगळे स्ट्रेस बीन कशें इम्पॉर्टंट आसता हें सगळें सांगल्या बद्दल हांव तुमचे खऱ्यांनीच आभार मानता. थँक्यू डॉक्टर डॉमिनिक. थँक्यू डॉक्टर श्वेता गांधी. ओके. आनी तुमचोय आभार मानता.